नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. भलायके कडेन दुर्लक्ष आनी न्हिदेत आसतना उलटी जाल्ल्यान स्वास घुस्मटून ऋषी नायराक आयलें मरण. विद्यार्थी घेतालो डिप्रेशनाची वखदां. दोतोर मधु गोडकिरेकाराची म्हायती. बांबोळे जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम 30% पुराय. फुडल्या वर्सा मेरेन उरिल्लें कामूय जातलें पुराय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती. कोलवाळ जेरींतल्या कैद्या कडेन सापडले 12 मोबायल. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला घोळे वखदां विरोधी पंगडाची कारवाय. फुडलो तपास सुरू. सभापतीच्या निवडी खातीर सप्टेंबराच्या 25वेर आपयला 1 दिसाचें अधिवेशन. सभापती रमेश तवडकराच्या राजीनाम्या उपरांत रिते आशिल्लें पद. भाजपा वतीन गणेश गांवकार सभापती पदाचे उमेदवार. म्हजी बस येवजणेंतल्यान सुदारतली गांवगिऱ्या वाठारांतली वाहतूक वेवस्था, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. सांखळी मतदारसंघातल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर सुरू केल्यो 4 इलेक्ट्रीक बसी. खानापुरा अर्दवट स्थितींत आशिल्लो हत्ती पुलाचें काम घेतलें हातांत. पुलाच्या कामाक लागून अनमोड महामार्ग 2.5 म्हयने येरादारी खातीर आसतलो बंद. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. भलायके कडेन दुर्लक्ष तशेंच न्हिदेत आसतना जाल्ले उलटे खातीर स्वास घुस्मटून बिट्स पिलांनी महाविद्यालयाचो विद्यार्थी ऋषी नायराक मरण आयलें. पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान ऋषी नायराच्या मरणा फाटल्यान नेमकें कारण उक्ताडार आयलां अशी माहिती मडगांव उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या फॉरेन्सिक विभागाचो मुखेली दोतोर मधु गोडकिरेकार हांणी दिली. विद्यार्थी डिप्रेशनाची वखदां घेतालो. बिट्स पिलांनी महाविद्यालयांत मरण पाविल्ल्या 5 मदल्या 3 विद्यार्थ्यांच्या भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें मधु गोडकिरेकार हांणी स्पश्ट केलें. बिरेस्तारा वास्कोच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत मूळ बंगळूरच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. फाटल्या 9 म्हयन्यांत बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलें. ताच्या मरणाक लागून गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली. गेल्या म्हयन्यांत 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. 1 म्हयनो लेगीत जावना आनी बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ऋषी नायर नेमको मेलो तरी कसो असो प्रस्न सगळ्यांकूच पडिल्लो. आतां ताच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्ताडार आयलां. ते म्हळ्यार ताचे भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तशेंच न्हिदेन आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास घुस्मटून ताका मरण आयिल्ल्याचें पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान उक्ताडार आयलां अशी माहिती दोतोर मधु गोडकिरेकार हांणी दिली. ऋषीक खंय डिप्रेशनाची वखदां चालू आशिल्ली अशें दोतोराचें म्हणणें. आमी पोस्टमॉर्टम करता खरी सुसायड एक्सिडंट ह्यो गजाली पुलीस ठरयता. तितूंतल्यो ज्यो हँगींग आशिल्ल्यो त्यो आमी शुअरली सांगूंक शकता की ती सुसायड आशिल्ल्यो म्हणून. बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा ताजे कांय रिपोर्ट्स येवपाचे उरल्या, थोडे येयल्या, पूण तेजे आमी कंक्लुजीव अजून कांय सांगूंक शकना. पण हितूंतलो व्हडलो मुद्दो हो की मागीर ते सुसायड जावं किंवा एक खंयचे तरी एका दुयेंताक लागून एक्सपायर्ड आनी जे मरतात ते एक 20, 22, 25 वर्सांचे भुरगे मरतात. तितूंतलो एक कॉमन ह्या 5 एक गजाल दोळ्या मुखार येयल्या की ह्या व्हडल्या कॉलेजींनी जे आतां ह्या व्हडले जे कॅम्पस आसा तितूंतल्यान एक मेंटल हेल्थ डिस्टर्बन्स आनी तितूंतल्यान जावपी डेथ्स हो एक नवो विशय मुखार येयला. कशें आसा की एक मनीस जेन्ना डिस्टर्ब जाता तेन्ना तो स्वताचें लायफ सोंपोवंक शकता, ताका सुसायड म्हणटा. दुसरें एक जाता की तो लायफ निग्लेक्ट करता. आतां ही निग्लेक्ट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना वेगळे वेगळे तरेचे आसता. निग्लेक्ट म्हणल्यार आयचे ह्या केसीन सारको तो ताजे स्वताचे कांय प्रॉब्लेम आशिल्ले. स्टोरी अशी की ताज्या चलये गर्लफ्रेंडान हैदराबादच्या कॅम्पसाक सुसायड केली आनी थंयचें वातावरण चेंज जावचें म्हणून थंयच्या मॅनेजमेंटान आनी पेरंट्सान ताका हांगा हाडलो. 1 म्हयनो जाल्लो आनी ते सुसायड हेका 2 म्हयने पयलूचे. आतां हांगा जरी हाडलो तेणी जवळ जवळ जॉब बिवप सगळें सोडून दिल्लें. ताका त्यो हेज्यो ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो सायकॅट्रिस्टा कडल्यान आनी तितूंतल्यान तो न्हिदेच्यो बी गुळयो घेतालो. आतां मेरेनचे आमच्या मुखार येयला तें
त्यो अश्यो न्हिदे गुळयो न्हिदलो आसतनाच 2-3 दीस जेवं नाशिल्लो, ताका उलटी जाली आनी त्या उलटीचो कॉम्प्लिकेशन्स जावन तो न्हिदलो तितूंतच मेलो हें आतां मेरेन तरी दिसता. मुद्दाम तेणी चड टॅबलेटी घेवन गेलो अशें आतां तरी आमकां दिसना, रिपोर्ट मुखार येता ते कळटलें. तश्योच आनी 2-3 ज्यो केसी आशिल्ल्यो ज्यो हँगींग नाशिल्ल्यो तितूंकूय अशेंच आशिल्लें, कोणाक हेजे ऑर्गनाचें इन्फेक्शन जाल्लें, लग्नाच्या हेचें आमगेलें लंग्साचें इन्फेक्शन्स जाल्लें आनी हितून म्हणजे जेवण सोडलेलें. दुसरे 2-3 केसीस आशिल्ल्यो तिंगा जेवण वेगळें आशिल्लें. एक फाटले केसीक तर तो हितून एनर्जी ड्रिंक्स, मागीर आमगेली सिंथेटीक फूड्स हाजेरूच सर्वायव आसतालो. ही एक सुरवाती केस जाली तितूंकूच अशेंच आशिल्लें. ते आमगेली कशी सिंथेटीक प्रोटीन्स बिटीन्स ते भरपूर घेताले आनी तेंचे कॉम्प्लिकेशन्स पूण हेल्थ इफेक्ट्स आसात. त्या हेल्थ इफेक्ट्सांची ह्यो आडत्यो परत्यो केसी आसा. म्हणजे हितूंतलेच मेन मुद्दो की ह्या भुरग्यां कडल्यान जावपी हेल्थ निग्लेक्ट हो ऑलमोस्ट कॉमन येयला. बिट्स पिलानी कॅम्पसात फाटल्या 9 म्हयन्यांत 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलां. बंगळुरूचे ऋषी नायर या विद्यार्थ्याक दुबावीत मरण आयलां. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. बिट्स पिलानींतल्या 19 वर्साच्या ऋषी नायर ह्या भुरग्याचें मरण वादग्रस्त ठरलां. आतां ताजो पळय वैद्यकीय अहवाल आयला, त्या अहवालान सरळ म्हळां ही आत्महत्या न्ही, पूण अशे तरेचें मरण येवप हो आत्महत्या करपा सारकोच प्रकार. कारण ताका ह्या संस्थेनी पाठिंबो दिलो ना, पालकांच्योय कांय चूक जाल्यात आनी आमची पळय जी समाज वेवस्था आसा ती समाज वेवस्थाय अशे तरेच्यो केसीस हँडल करपाक घाळ ठरली. ताका लागून समाजान आपली जबाबदारी टाळपाचो प्रश्नच हांगा येना. सगळे लोक चुकल्यात आनी एका गरीब भुरग्याचो जो डिप्रेशनान गेल्लो ताजो बळी गेला. पळय ताजी एक लागींची मैत्रीण हालींच आत्महत्या करून मेल्ली, ताका लागून तो डिप्रेशनान गेल्लो. ताजी पेरंट्स गोंयची न्ही, पूण ती हाका सपोर्ट दिवपाक, पालव दिवपाक गोंयांत येवन राविल्ली. बिट्स पिलानीचो हो जो पळय कॉम्प्लेक्स आसा ताका तेकून ती रावताली. ती ताका डिप्रेशनाच्यो गुळयो दिताली, रातचे न्हिदपाच्यो गुळयो ती दिताली, हें ताका मॉनिटर करताले. पूण पालकांच्या हातान सगळें नासता. जेन्ना पळय डिप्रेशनान मनीस वता न्ही ताजे बरोबर ती 24 तास रावप काय ना, कॅम्पसान ती रावूं शकतात काय कितें अशे सगळे प्रश्न आसात. सो कॅम्पसान ती रावूं शकनात म्हणजे ती भायर रावताली. ज्या दिसा ताका मरण आयलें त्या दिसा ताणें न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो. न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो तो ताका एक ओकारी आयली म्हणटात आनी तो ही जी पळय ओक आयली ती ताणें परत भितर घेतली न्हिदेन. ताका ते भायर उडोवपाक कळिना. तातूंत तो उस्तुरे गेले, ताका घुस्मटून तो मेलो अशे तरेचो हो अहवाल सांगता. आतां तो ह्यो गुळयो घेतालो, तो डिप्रेशनान गेल्लो. ही जी पळय कॉलेज आसा बिट्स पिलानी कॉम्प्लेक्स तांणी दावो केला. फाटलो राज्यपालांनी जेन्ना एक अशे तरेची 4 मरणां जाल्लीं फाटल्या 9 म्हयन्यांत, तेन्ना ह्या इन्स्टिट्युशना कडेन ताणें अहवाल मागिल्लो आनी तांणी कळयल्लें की ना, आमचे कडेन अशे तरेचे मानसोपचार तज्ञ आसात जे आमी अपॉयंट केल्यात, तांचेर आमी 2 लाखा वयर खर्च करतात. पूण गजाल लक्षांत घेयात, ह्या केसीन भितर हे जे पळय मानसोपचार तज्ञ आसात, ही जी पळय मानसोपचार वेवस्था आसा तांणी तांकां भुरग्याक मदत केली काय कितें? भुरगो तांचे कडेन मदत मागपाक गेलो काय कितें? समज ताणें मदत मागपाक वचूं ना जाल्यार संस्थेचें काम न्ही अशे तरेचे भुरगे, तांचे पालक, हे भुरगे एकोडे रावतात तेन्ना थंयची वेवस्था हांकां पालव दिवप. म्हाका दिसता बिट्स पिलानी संस्था हातूंत खूब चुकल्या आनी तांणी आतां हाजे फुडें अशे प्रकार घडचे न्हय हाजे खातीर वेवस्था निर्माण करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बांबोळे जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम 30% पुराय जालां. फुडल्या वर्सा मेरेन उरिल्लें कामूय पुराय जातलें. काम पुराय जालें की रोखडेंच हें हॉस्पिटल लोकां खातीर उक्तें करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. बांबोळे जावपा आशिल्ले कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम फुडल्या वर्सा मेरेन पुराय जातलें म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. तशेंच GST स्लॅबांत केल्ल्या बदलाचो भलायकी क्षेत्रांतूय बरोच फायदो जातलो. कॅन्सरा वयल्या वखदा वयलो GST रद्द जाल्ल्यान लोकांक ताचो फायदो जातलो म्हणून विश्वजीत राणेन सांगलें. Cancer before the election, before 2026, next year we will complete the hospital and we'll see how at the earliest with Tata Memorial we have put a structure in place
because we have to have an arrangement with Tata Memorial Alliance, which is already there on paper. We have signed a preliminary MOU for the OPDs. We have to now take that your respective MOU. We have to make it and formalize it. Along with, there will be members from Tata Memorial, and there will be limited political interference, and it will be an autonomous, semi-autonomous body and a sort of a trust type of structure under the state government, which will be monitored, and so that we can get the best of medicines under confidentiality pricing. Also, we are now trying our best to see that we can pass on the benefit to the consumer. Honorable Prime Minister Modi ji has brought a landmark reforms in terms of reduction of GST and transformation of the GST new policy. Healthcare is getting tremendous amount of benefits, medicines, and several other things. Same way, Tata Memorial, with the large volumes that they procure, that rate will be applicable to the state government. So we'll be having tremendous amount of savings, and we'll be in a position to procure the best of medicines for the people of the state of Goa, and this is all with the vision of the Honorable Prime Minister. सर कितली पर्सेंटेज कंप्लीट झाला आता म्हणल्यार एक 30% तुवें धरल्यार जाता न्ही. एकदा स्ट्रक्चर वयला, हांव दर तुमी पळयला Correct. दर फावट स्लॅब घालता हांव मुद्दम वयता, आनी थंय प्रोटोना खातीर आमी वेगळे अरेंजमेंट करून आमी दवरल्या. थंय लिनेक 2 लिनेक प्लस आनी 2 चे प्रोविजन थंय आसा. म्हणजे हे सगळे म्हाका दिसता एकदा स्ट्रक्चर जाले, बाकीचे वॉल्स एंड ऑल विल गेट रेडी very fast. Along with that will come all the internal infrastructure that is required, and we are putting a monitoring body in place, which we are putting along with the doctors of Tata Memorial, so that the functioning and the work goes as per their standardized guidelines, which are already established, so we are able to monitor it properly. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सभापतीच्या निवडी खातीर राज्यपालान एका दिसाचें अधिवेशन आपयलां. हे अधिवेशन 25 सप्टेंबराक जातलें. सभापती रमेश तवडकराच्या राजीनाम्या उपरांत हे पद रितें आशिल्लें. भाजपा वतीन आमदार गणेश गांवकर सभापती पदाचे उमेदवार आसतले, जाल्यार दुसरे वटेन विरोधकांनी आपले वटेन उमेदवार दवरपाचें थारायलां. सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी सभापतीचो राजिनामो दिल्या उपरांत सभापतीचे जे पद आसा ते रिकामी आशिल्ले, आनी ताचेच खातीर आतां 25 सप्टेंबराक एका दिसाचें अधिवेशन आपयल्लें आसा. आनी हो जो आदेश आसा तो गव्हर्नर ऑफ गोवा हांच्यांनी आदेश दिला की 25 सप्टेंबराक एका दिसाचें अधिवेशन जातलें, आनी तातूंतूच थारयतले की कोण फुडलो सभापती आसतलो. आमी जर पळयलें जाल्यार खुबश्या जाणांची नांवां मुखार येतात. तेच प्रमाणे सावड्ड्याचे आमदार जे आसात ते गणेश गांवकर हांचे सुद्दां नांव मुखार येता. जाल्यार हाचे फुडें पळोवचें पडटलें की फुडलो सभापती कोण जातलो. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हजी बस येवजणे खाला गांवगिऱ्या वाठारांतली वाहतूक वेवस्था सुदारतली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राजधानी पणजेच्या धर्तरेचेर सांखळी मतदारसंघातल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर 4 इलेक्ट्रीक बसी सुरू केल्यात. या बसींच्या शुभारंभी सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. खासगी बसवाल्यांनी हे येवजणेत स्वताक आस्पावन घेवचें अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. कॉर्पोरेशनच्या वतीन आम्ही 4 बसीसच्या लॉन्चिंग करता. हे 4 बसीस इलेक्ट्रिकल बसीस आम्ही ईव्ही चार्जिंग ग्रामीण भागात खूप मोठ्या प्रमाणात वाडोवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आणि कदंबा कॉर्पोरेशन गेले फाटली 2-3 वर्सां कंटिन्युअसली ईव्ही बसीस ह्यो गोंयांतल्या ग्रामीण भागात ट्रान्सपोर्टेशन लोकांक दिवपा खातीर सतत सुरू करता. आयज सांखळे भागांतल्यान लोकांक सर्विसीस सांखळेंतल्यान डायरेक्टली पणजे पर्यंत ग्रामीण कनेक्टिविटी मेळची म्हणून ह्या बसीचो उपयोग सांखळे आनी पुराय परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक जातलो. हांव परत एकदां आमचे कदंबा कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन, MD आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी परत सांगता की म्हाजी बस ही स्कीम आमी जी काडल्या ही खरोखरूच बसकारांक आनी लोकांक दोगांयकूय फायद्याची आसा. त्या बसीचो फायदो हो जर सगळ्यांनी घेतलो आसत जाल्यार नक्कीच म्हणजे गोंयांतले पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम जे सुदारपाक जाय ते खूब मोठ्या प्रमाणात सुदारतले. आनी ग्रामीण कनेक्टिविटी लोकां खातीर मेळपाक जाय ताचो खूब फायदो म्हणजे गव्हर्मेंट कामाक वचपी आसत किंवा प्रायवेट जॉबाक वचपी आसत, स्टुडंट्सां खातीर आसतलो. हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो सगळ्या लोकांक जातलो.
हांव परत एकदा KTCचे खूप अभिनंदन करता. गोंय बेळगांव महामार्गार खानपूर ते अनमोल रस्त्याच्या कामा खातीर प्रवाशांक त्रास सहन करपाची शक्यताय आसा. ह्या मार्गार अर्दवट स्थितींत आशिल्ल्या हत्ती ब्रिजेचें काम बेगीनूच हातांत घेतलें आनी ते खातीर हो रस्तो फुडले 2.5 म्हयने बंद दवरतले. ह्या मार्गान यो वच करपी येरादारी दुसऱ्या मार्गान वळयतले. हे खातीर गोंया सावन कर्नाटकात प्रवास करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. गोवा बेळगाव महामार्गावरील अनमोड नजीक असणारा साधू कत्रेजवळ हा ब्रिज आहे. हा जो ब्रिज 74 नंबरचा हा ब्रिज जो एलिफंट अंडरपास म्हणून ओळखला जातोय. हा ब्रिज ऍक्च्युअली 6 मीटरचा सँक्शन झाला होता. 6 मीटरच्या ब्रिजवरनं दोन्ही साईडनी गाड्या आल्या त्या पास होणार नाही म्हणून ह्यासाठी आंदोलन केलं होतं आणि ह्याला अपोज केला होता. त्यानंतर आता हा 9 मीटरचा ब्रिज हा सँक्शन झालेला आहे. 9 मीटर ह्याची रुंदी असणार, दोन्ही साईडनी गाड्या जाऊ शकतात. परंतु हा ब्रिज बांधताना मुख्य समस्या म्हणजे इकडे जागा नसल्याने हा ब्रिज बांधताना जवळजवळ 2.5 महिन्याचा बंद करण्यात येणार आहे. सर्व वाहनांसाठी हा रस्ता पुन्हा 2.5 महिन्यासाठी बंद करण्यात आहे. एक तर आता गोवा हद्दीत ज्या ठिकाणी रस्ता कोसळून ज्या ठिकाणी रस्ता कोसळल्यामुळे तिकडे 2 महिन्याच्या वर आता रस्ता बंद करण्यात आला. तर आता दिनांक 15 रोजी हा तो खुला करण्यात येणार असल्याने सर्व वाहनांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं होतं. परंतु पुन्हा आता पावसाळा संपत आल्यानंतर ह्या रस्त्याच्या कामाला हात घालणार असे आम्हाला NH अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आणि त्यानंतर हा रस्ता करण्यासाठी 2.5 महिन्याचा कालावधीसाठी बंद मागणार असल्याचे बी सांगण्यात आले असून लवकरच ह्या कामाला प्रारंभ होणार आहे. परंतु हा पुन्हा रस्ता बंद केला गाडी जेवढ्या मोठ्या गाड्या असून जे लहान गाडी एवढा त्रास होणार आहे त्यांना की हा रस्ता बंद झाला पुन्हा वळसा मारून जाणे हेच कार्य होणार. प्रत्येक वेळेला जणू ह्या रस्त्याला ग्रहणच लागल्याप्रमाणे आहे. कारण प्रत्येक वेळेला हा रस्ता बंद काही बऱ्याच वेळा कर्नाटकातून बंद झाला. पहिली वेळ जी गोवा हद्दीत कोसळल्यामुळे बंद झालाय तो आता सुरू होणार म्हटलं तर इकडचा. त्यामुळे हा बंद झाल्यास लोकांना मोठा याचा त्रास सहन करावा लागणार. कोलवाड जेलींतल्या कैद्याकडेन 12 मोबायल सापडले. ते भायर तंबाखूची कांय पाकिटां सापडिल्ल्याची म्हायती मेळटा. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला क्रायम ब्रांच आनी घुवळे विरोधी पथकान ही कारवाय केली. हे कारवाये वेळार पुलीस महानिरीक्षक हजर आशिल्ले. कोलवाळे जेलीत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाच्या उद्देशान ही कारवाय केली. शेनवारा कोलवाड जेलींतल्या कैद्यांकडे 12 मोबायल सापडले. तशेंच कांय प्रमाणात गुळये वखदां सापडिल्लीं. हे प्रकरणाआड उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला गुळये वखदां विरोधी पंगडान कारवाय केल्ली. कोलवाड जेलींत गांजा सापडप, कैद्यांकडे मोबायल फोन सापडप आनी हेर बेकायदेशीर प्रकरणाक लागून कोलवाड जेलीचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आसा. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. कोलवाळ सेंट्रल जेलांतलो इशू परत एकदा गाजता. पोलिसांनी आज रेड मारून थंय कांय मोबायल जप्त केल्यात. हें सतत आत्र्या पैऱ्यान ही अशे तरेचे बातम्यो आमकां आयकूं येतात. हे जे पळय कैदी आसात ते झगडी करतात, मारामारी करतात, तांचे कडेन मोबायल सापडटात, तांचे कडेन कांय अंमली पदार्थ सापडटात, सोरो सापडटा. हे प्रकार थंय कॉमन. हें हांगाच न्ही, देशभरांतल्या जेलांनी अशे तरेचे घडणुको घडटात. अशे तरेचे अहवाल आमकां सतत मेळत आसतात. कोलवाळ जेलान अशें कित्याक घडटा अशें जेन्ना बातमी आयल्यो तेन्ना हांवें कांय पुलीस अधिकाऱ्या कडेन चर्चा केली. ताणें म्हाका जी पळय म्हायती दिली ती खूब इंट्रस्टींग. ते म्हणटात की हे सगळे पळय जे कैदी आहात ते सामके सराईत कैदी, म्हणजे ते सतत मारामारी करतात, कायदा आनी सुवेवस्थेची निर्माण करतात परिस्थिती. तांचेर जर थंयच्या तुरुंगा अधिकाऱ्यान जर चड इल्लो कडक जर कारवाय सुरू केली जाल्यार मागीर ते ह्युमन रायट्स कमिशनाक तक्रारी करतात. परत ह्युमन रायट्सा कडल्यान एक्शन जातात, इन्क्वायरी जाता. हाजी कटकट सदांच हे जे पळय तुरुंगाचे अधिकारी आसात, बंदखणेचे अधिकारी आहात तांकां सदांच कटकट दिसत आयल्या. सो ह्या कैद्यांची कटकटी नाका म्हणून जे पळय सकयले पळय जे कोण अधिकारी लेवलाचेरच अशें जाता अशें न्ही, पूण सकयल जे पळय कोण शिपाय लेवलाचेर हें जावूं शकता की चल हो कटकट करता, त्रास दिता, मारामारी करतलो, आमच्या आंगार येतलो, त्या परत चल मोबायल वापरपा दी, त्रास जायना न्ही कोणाक अशें म्हणून हळूच हे शिपाईच तांकां मोबायल हाडून दितात काय कितें अशे तरेचे दुबाव आतां व्यक्त जातात. पूण हातूंत भितर एक विशेश सर्कल पळयला आमी. म्हणजे कैदी भितर आयलो, गुन्यांव करून तो भितर येता, भितरूय तो मस्ती करता म्हूण तांकां थातारून दवरपाचो प्रयत्न करता. थातारून दवरपाचो भाग म्हूण तांकां तांचे कडेन पयशे घेवन तांकां मोबायल दिवप. परत क्रिमिनल आनीक तांचे पळय वायट करतो आनीक वाडपाची शक्यता. परत ते तकलेर हांचे बसतात. आपले तकलेर बसचे न्ही म्हणून तांणी कागाळी करचे न्ही म्हणून परत तांकां मोबायल दिवप, परत तांकां जाय तें करपा दिवप आनी जाय तें करपा दिलें जाल्यार तांणी मस्ती करप. म्हाका दिसता हे जे पळय कितें घुसपागोंदळ आनी हे जे पळय कितें दुश्टचक्र आहा
ताजेर एक शासनाचो उपाय सोदपाची गरज आहा. हे जे पळय कैदी आहात तांकां कशे तरेन मानसीक ट्रिटमेंट करतले, कशे तरेन तांचे वेगवेगळे प्रश्न समजून घेतले, कशे तरेन ते हाताभायर तांची परिस्थिती वचची ना, कशे तरेन ह्या कायद्यान भितर कायदा आनी सुवेवस्था मेंटेन जातली आनी कशे तरेन शिपाई धरून ते अधिकारी हे हाता भायर कायद्या भायल्यो गजाली तांकां मागीर मोबायल दिवप, बाकीचे गजाली हाडून दिवप, सोरो हाडून दिवप, कायद्या भायल्यो गजाली करपाक धजावचे नात. अशे तरेची एक वेवस्था म्हाका दिसता बरे तज्ञा कडेन उलोवन ही वेवस्था निर्माण करपाची गरज आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2027 ह्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेक भाजप पक्षाचे सरकार परतून एक फावट सत्तेर हाडटलो असो संकल्प भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपल्या जल्मदिसा वेळार घेतलो. येता ते वेंचणुकेक 51% मोख मेळोवपाचो यत्न आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. म्हजो संकल्प एकूच आसा, तो मनांतल्या मनांनी आसा, तो ओपनूय आसा आनी तो संकल्प म्हटल्यार आमकां परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत भितर हाडपाक जाय आनी नरेंद्र मोदीचें सरकार जें केंद्रांत चलता तांकां आमकां तें गिफ्ट दिवपाक जाय. आणि म्हणून आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकट डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे सरकार चलतना सरकार आणि पक्ष हे दोन्ही एकाच बरोबर चलतात. आमची मोख आसा की सगळ्यांक लागीं करपाचे, सगळ्यांक एकठांय करपाचे आणि 51% मतदान हे आमकां जावपाक जाय जे आमकां लोकसभेत जाल्ले आसा. आय रिपीट, आमकां 51% मतां आमी सगळे एकठांय जातकीर हे आमचे जाल्ले आसा ते आमकां तशेंच फुडें व्हरपाक जाय, दाखोवन दिवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. संरक्षणाच्या दृश्टीन राखून दवरिल्ली आणि वाढून 10 वर्सां जाल्ली संरक्षीत झाडां ह्यान फुडें कातरपाक मेळची नात. हे सुचीत नव्या खंयच्या झाडांचो आस्पाव करचो हे विशीं तशेंच झाडांच्या संरक्षणा विशीं नवी नेमावळ तयार करपाची सुचोवणी आपणे खात्याक दिल्याचें विश्वजिताचें म्हणणें. तशेंच वास्कोच्या बॅट आयलंडाक रिझर्व म्हणून जाहीर करपाचो निर्णय घेतला. ते भायर काणकोण तालुक्यांतल्या गालजीबाग वाठारांत मरीन कन्झर्वेशन करपाचो विचार आशिल्ल्याचें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आयकात. आयज बरें काम चल्लां. GFDC हिंटरलँड ट्युरिझम म्हणजे भितर रानान जे कितें जाता तें काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां काम दिल्लें आसा. आमी बी काल प्रेझेंटेशन प्रत्येक कडेन घेतलेलें आसा. एक्सपर्ट्स इन मरीन कन्झर्वेशन आमचे बॅट आयलँडाक आमी रिझर्व म्हणून आमी डिक्लेअर करपाचें आमचें प्रोसेस चालू जाला आनी त्या भायर मरीन कन्झर्वेशन रिझर्व आमी गालजीबाग आमी करपाचें केल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्ले अ व्हेरी बीग रोल इन द लॉंग टर्म कन्झर्वेशन. सर लास्ट वन मोर थिंग इज 10 वर्सांच्या वयर झाडां आतां कातरूंक दिवचे न्हय म्हणून 10 वर्साचे जे शेड्यूल झाडां त्यो फाल्यां तूं बुश कापता काय कितें कापता जाल्यार बोराचें झाड विच इज नॉट अंडर द शेड्यूल दॅट वील नॉट बी अलाउड. सो फॉर दॅट दे आर फ्रेमिंग द रूल्स. I have asked them to reframe the rules and ultimately we have to see and then even any construction or anything happening by maintaining the greenery and these trees you can go around it. So strict action will be taken for without taking permission. In the process of framing the rules we will do it. I have given a word on stage with Pele and he expressed his thing and I already had it in mind and I'm happy that somebody brought it up so that we are able to take it forward. Ultimately government is to adopt and adapt to the thought process of everybody. कांय लोकां खातीर कोर्टात याचिका दाखल केल्ल्यान सुर्ला इको टुरिझमाचो विशय सध्या कोर्टात आसा. पर्यटन वाडचो तशेंच थळाव्या लोकांक रोजगार निर्माण जावचो हे हेतान सुर्ला सारकिल्या ग्रामीण भागात हो प्रकल्प हाडपाचो आशिल्ले. मात बरे प्रकल्प हाडटात तेन्ना कांय लोक ताका विरोध कित्याक करतात तेच कळना. आता कोर्टाच्या निर्णयाचेर सगळे निंबून आसा अशें पर्येची आमदार देविया राणेन सांगलें. पणजे जाल्ले एके कार्यावळी वेळार ती उलयताली. कोर्टान आसा because the Goa Foundation went to court saying that the place is tiger reserve and all that, so it is sub judice. Azun admit जावना, there is no stay to it or whatever, but hearing आता जावपाचें आसा and I am confident that the Honorable High Court is going to give us justice because जे ती पळय सायट आसा it is actually in the management plan marked as a ecotourism site. It doesn't come under the core zone nor does it come under the buffer zone. आणि just across Surla on the other side of the road is Swapnagandha, is wilderness. So थंय टायगर रिझर्वाचे आनी हे खंय आयले. This is all vested interest, selfish interest. I can only say when people don't want good development happening आणि जे irregular development
येता थंय आय डोंट सी PIIs बींग फायन. बट अशें जेन्ना बरे रिस्पॉन्सिबल कोण ट्युरिजम हाडपाक पळयता, ट्युरिजम करपाक पळयता, थंय हांव पळयता की अशे वेस्टेड इंट्रस्ट आर टेकींग इंट्रस्ट आनी फायलींग केसीस अननेसेसरी. ते जावनी आनी केस दुसरे सायट्स जावनी विच आर ऑलरेडी एक्झिस्टींग इको सायट्स. Court has not said that it's a tiger reserve. The matter is sub judice. It is not there in the management plan. 50 meter from that site, village रावता. So eco tiger reserve खंय आयलो आनी आमचे जे कितें we have got permissions from the National Wildlife Board, NTCA, which is the Tiger Association, which is part of the National Wildlife Board. We have not even tendered the thing without any permissions. We have got permissions from the Union Ministry and that too from the National Wildlife Board. We have all our permissions in place. So I am confident that the Honorable Court will see to it that लोकांच्या हिता खातीर गांव तर वाडपाक जाय, गांवांत तर उदरगत जावपाक जाय. आमी हिंटरलँड टुरिजम म्हणटा. आमचे गांवगिरो वाठाराक तर इकॉनॉमी तर रुरल इकॉनॉमी तर वाडोवपाक जाय जाल्यार अशे प्रोजेक्ट्स आमच्या भागान रिस्पॉन्सिबल टुरिजम आमच्या भागान येवपाची खूब गरज आसा. शिरोड्या एके बायलेक तिच्या घरांत चोरया मेळपाक आयिल्ल्या एकल्याक कांय जाणांनी बरोच शेप लावन काडलो. शुक्रार राती कडेन ही घडणूक घडली. तशेंच ताची गाडी फोडून उडयली. रुणाल केरकर अशें त्या मनशाचें नांव जावन आसा. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो खंय गोवा फॉरवर्डाच्या युथ विंगाचो अध्यक्ष. मारबळे जाले उपरांत पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो खरो, पूण केस मात रजिस्टर करूंक नाशिल्ल्याचें कळटा. गोवा फॉरवर्डाचो निमंत्रक विकास भगतान रुणाल केरकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करपी ट्वीट केला. तशेंच कायदो आनी वेवस्थेचेरूय ताणें बोट दवरलां. हांगा शुक्रारा राती तोडणासून येयल्ल्या एका भुरग्याचेर हल्लो जाल्लो आसा. 4 जाणांनी ह्या भुरग्याचेर हल्लो करून तेची गाडयेची मोडतोड केल्ली आसा. जखमी जे भुरगो आसा तेजेर हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट केल्लो आसा तेजेर, पूण शेनवारा दनपार पर्यंत कंप्लेन येयल्ली ना कारणान पुलिसांनी अजून पर्यंत केस रजिस्टरूय करूं ना, तशेंच कोणाक ताब्यांतूय घेवना. स्थानीक लोकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तशेंच फोंडा पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो जो तोडणासून भुरगो येयल्लो जो आपले गर्लफ्रेंड मेळपाक येयल्लो गर्लफ्रेंडाक, आनी हो अधून मधून गर्लफ्रेंडाक मेळपाक येतालो, पूण घरांत कोणूय नाशिल्ल्या कारणान आनी तो मेळपाक येयल्ल्या कारणान हांगा एक डावटफूल आशिल्ल्या कारणान ह्या 4 मेंबरांनी ताका मारहाण केल्याचो संशय आसा. तशेंच पोलीस ह्या संदर्भांत अदीक तपास करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर सुकनेश च्यारी. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो TV, गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.